सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आयच्यान नवरात्रां सुरू जातात। नवरात्रांच्या ह्या 9 दिसांच्या उत्सवा वेळार खूबशे कडेन देवीची पूजा करतात। ह्या दर एका दिसाचे एक विशेष महत्व आसा आनी ह्याच निमतान हांव तुमचे खातीर घेवन आयला इतिहासीक म्हायती गोंयच्या 9 देवळांची आनी नवरात्रांक पुजपी 9 देवींची। तर आयज आमी जाणून घेवया नवरात्रांच्या पयल्या दिसा पुजपी देवी शैलपुत्री विशीं। पर्वतांचो राजा हिमालयाची धूव म्हणून तिचें नाव शैलपुत्री। शैलपुत्री देवीचें दुसरें नाव सती। सती ही प्रजापती दक्ष हांची धूव। आयज 3 ऑक्टोबर आनी आयच्या दिसा जर हळदुव्या रंगाचे कपडे घालून देवीची पूजा केल्यार तुमचो पुराय दीस बरो वता अशें मानतात। हळदुवो रंग आशा आनी उर्बेचें प्रतीक। हो रंग देवी शैलपुत्रीक समर्पित आसा। आमची गोंयची भूंय ही देवी देवतांची भूंय, विश्वासाची भूंय। हो प्रदेश आजुनूय आपल्या खेड्या गांवां कडेन जोडिल्ल्या देवळां खातीर वळखतात। हे भुंयेर जायते उत्सव जातात। हांगच्या विविध गांवांतल्या विविध उत्सवांक आपापलें वेगळें अशें खाशेलपण आसा। असोच एक देवीचो उत्सव म्हळ्यार आश्विन म्हयन्यांत येवपी नवरात्रोत्सव। गोंयांतूय नवरात्रां व्हडा उमेदीन मनयतात। ताका लागून आयच्या 9 दीस हांव तुमकां ह्या नवरात्रीच्या 9 दिसांचें खाशेलपण सांगतलें। वांगडा गोंयच्या खंयच्या देवळांनी नवरात्रोत्सव आनी मकरोत्सव मनयतात हें तुमकां हांव हे कार्यावळींत सांगतलें। नमस्कार, भांगरभूंयचे इतिहासीक म्हायती गोंयच्या 9 देवळांची नवरात्रांची हे कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर म्हजी आयची पयली माळ हांव ओंपतां कासारपालचे श्री कालिका देवीक। श्री कालिका मातेचें हें देवूळ दिवचल म्हालांतल्या कासारपाल वाठारांत आसा। हांगची मुखेल देवता काली, हिका महामायेच्या रुपांत पुजतात। लोकांच्या मता प्रमाण हें देवूळ चंद्रगुप्त विक्रमादित्याच्या काळांत बांदिल्लें। हांगचो 1436तलो एक तांब्या पट्टो जो गोंयच्या पुरातत्व विभागाच्या ताब्यांत आसा तातूंतल्या शिलालेखांत कालिका हें नांव दिसता। कळंबा हे देवतेचें दुसरें नांव। ह्या देवळाच्या गर्भकुडींतली मुर्ती 800 वर्सां परस चड आदली। ती कदंब शिल्पकलेचो एक उत्कृश्ट नमुनो जावन आसा। गोंयचें हें पयलें देवूळ जाचें स्वताचें खाजगी संग्रहालय आसा आनी ह्या संग्रहालयाचें नांव कालिका संग्रहालय। ह्या संग्रहालयांत प्राचीन, मध्ययुगीन आनी आधुनीक काळांतल्यो वस्तू आसात। कासारपाल देवळाचें आकर्शण म्हळ्यार हांगा जावपी शिशिरोत्सव। ह्या उत्सवाक हजारांनी भावीक श्री कालिका मातेच्या दर्शना खातीर येतात। तशेंच नवरात्रां, वसंत पुजा, रथ सप्तम, अक्षय तृतीया, दसरो आनी हेर परबोय हांगा भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयतात। नवरात्रांक हांगा विविध कार्यावळींचें आयोजन करतात। तशेंच ह्या देवळांत मकरोत्सवूय मनयतात। तर ह्या नवरात्रांक तुमी ह्या देवळाक भेट दिवपाक शकतात। तर अशाच म्हायती दिवपी कार्यावळी खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात आनी आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। तशेंच ताज्या बातम्यां खातीर www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।